सऱ्या भितर देवाच्या मंदिरा थंयसर दोगमाते मोजे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समे जेदू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या न्हू एक कुटाम जावन सोमयाच्या जेवणाक सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवसुती जेजूच्या मिसावान वांटिली जावंक उलो दिता. जेजून सिसांक आनी आपोस्तालांक दिल्ले मिसांव आमकांय दिला. आमी कळनासतना सुवार्ता घेवन हेरांक परगडतेली जावचे गरजेचे. हांव आसा म्हाका धाड म्हळी इजाइया प्रवादीची उतरां आमकां प्रेरण जावं. हो इरादो मतीन दवरून एका मानाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. बाबा भयणीनो, आमी सक्कळ देवान विसलली. देवान विसललो एकलो धाडलोलो आनी देवान धाडलोलो केदिंग ताच्या सक्तेन कितेंच करूंक शकना. बगार सोम्याच्या सक्तेन तो सर्व करूंक शकता. हे आयचें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता. तर आमी देवाच्या सक्तेन ह्या संवसारांत धाडलेले जावया. इजाया पवित्र केल्ले बरी आमकांय देव पवित्र करता. ताणें आमकां पवित्र केला आनी ताच्या मिसावांत आमी वांटेली जावया. देवा ती पवित्र जावचे खातीर आनी की कर कितेंय आमची ती पातकां आसात जाल्यार देवा कडेन मागया. सोम्या तुज्या पवीस वर्षान आमकां आपड नितळ कर आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी आमकांच तयार करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगतां. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बगे वचदान संखार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत
दिसता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची पापोत तू बापाच्या उच्चात पोचला आमचे मागे आणून ये तिचा पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुजें कुटाम राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाइया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. उजियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरेश्पराक एक उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जण एकल्याक स पाकाटे आशिल्ले. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेश्वर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांच्या बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्लें आनी मंदिरान दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजे खटा, म्हजो नास जालो मू, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सरेश्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटांक लायलो आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वंटांक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पाताक तुका बक्षालां. तेन्ना सरेश्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या दुता हुचेर तुका हरसितलो सर्वेस्परा. Sitolo सर्वेस्परा तुझ्या दुता हुची तुका हरसितलो सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता.
तुझ्या पवित्र मंदिरासमोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुझ्या दुतांची तुका हरसितलो सर्वेस तूं बरो आनी विश्वासी सगळां प्रास वर्तेन तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतार देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका खाण दिलें म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलो. तुझ्या दुतांची तुका हरसितलो सर्वेस तुझ्या तोंडांतली उतरां आयकताना सर्वेस पोरा संवसारांतले राजा तुका दिन वाचतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती म्हणून सोम्याच्या वाटा विशीं वाकणतले. तुझ्या दुतांची तुका हरसितलो सर्वेस तुझ्या दुतांची तुका हरसितलो सर्वेस सा पौलून कोरींतकारां बरयल्ल्या पयले पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, हांवें तुमकां प्रगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें प्रगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळल्या जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारान जोडटल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्पळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्राप्तता म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश ओ. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केपासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 65 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयनेभरती जायनासतना जल्माल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्पळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सकळा प्रास चड मेहनतेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकड परगट करता तें एकच आनी तुमी सतमनले तेंच. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सकड आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार घेवया. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia. Allelu, Alleluia. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. Alleluia. Alleluia. Allelu, Alleluia. 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 Allelu, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस गेनासरेत सरोवराच्या तडेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उड्डतालो. तवळ सरोवराच्या तडीक लागल्ल्यो दोन दोणी ताणे पळयल्यो. पागीत दोणींतले देंवून आपलीं जाळां सोमां करताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण. तडी तावन तितकेशे मुखार सुटून रावूंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावूंच तो लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें, दोन गुंड उदकांत मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हड रास सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. आनी ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोणींनी इतली मासली भरली की दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रो जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणूं लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पडून तो आनी ताचे सांगाती विस्मीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणूं लागलो, भियेनाका, ह्या फुडा तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडीक आडतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावां भयणीनो, आयचें देवाचें उतर भोवस आपुरबायचें आमकां समेस्तांक देवाच्या सांगतपणांत आशिल्ल्यांक देवाची सकत कितली आमकां बळादी करता म्हणलें उगडापण दिवचें तसलें ही घडीभर आमी गुंडायेन नियाळ करया. हांव इस्कोलाक वता आसतना
8वे क्लासीन तावन 10वी क्लास पर्यंत आमकां थोडे क्लासमेट आशिल्ले तांचे पैकी एक जण आमी एकाच सेक्शनांतले सेमिनरीक जॉयन जाल्या 2 जण 10वी जावन गेले हांव PUC जावन गेलो आनी सेमिनरीक वता आसतना म्हजे क्लासमेट जॉयन जाल्ले म्हाका गुर्तू नासले हांव थंयसर सेमिनरीक वता आसतना थंयसर हे 2 जण आसले पळोवन म्हाका अजाप जालें संतोशी जालो एक विशेश कितें गे म्हळ्यार आमी ते 1 जण क्लासमेटा पैकी 2 जण आमी शिक्षण बारीच पाटी एकलो तातूंत हुशार आनी तो एकलो क्लासमेट ताजे केदाळे हांवें क्लासीन सांगात बसून ट्राय करचें आसलें कित्याक म्हळ्यार ताजे तावन इल्लें म्हाका कांय इल्लें कॉपी काणगी शिकोवंक जातालें म्हजे बरें आनी एकलो क्लासमेट आसलो तोय मस्त पाटी शिकच्यान आमी ऑलमोस्ट 33 जाणां आसले आमचे इंग्लीश मिडियम बॅच आनी तातूंत आमी सदावत एंड रेंजरच आसतले हांव फर्स्ट रेंजर केदाळे आसले ना आमी आनी थंयसर सेमिनारी गेल्या उपरांत थोडीं वचना पाशार जालीं आनी वोर्ड मेळटा आसतना आमचे पैकी ते गांव पैकी खंडीसावनी तो आमी कसोय जालो आनी एकलो आसलो तो क्लासमेट इतलो शिकपांत फाटीं आसलो तो इतलो हुशार जालो की वोर्ड मेळोन आज ह्या जागे दीस जे ताका प्रमुख उद्यार आसा तो खंय तावनी जाणू आयली गी म्हणून म्हाका तो एक सवाल उबें धरलें खंय सावन हो इस्कालांत इतलो बड्ड आसलो सेमिनारीन गेल्लो सो इतलें पुरो हुशार जालो कसो गी म्हणून बाबा भयणीनो कित्याक हांवें सांगलें हें घडीत मनीस आपलेच तकी कांय करूंक शकना आमी मनीस आमी कितलेंय बुद्वंत जाल्यार हुशार जाल्यार आमची बुद्वंत कांय देवा मुखार प्रयोजनाक पडना पूण केन्ना देव आमचे सांगता मेळटा गे तो देवाच्या सांगतपणांत मनीस कितलो अस्कस जाल्यार तो बळादीक जाता हेंच आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता आयचें पयलें वासाप तुमी आयकलें आराधना वेळार हांवें हो विशय घेतिल्लो इसाया प्रवादी देव ताका विंचता आनी इसाया प्रवाद्याक विंचता आसतना ताजी परिस्थिती कसली स्टेट ऑफ लायफ आमी जाणाव तो एक मेळ्या वणटाचो मनीस दुसऱ्या कोणाक बघूना ताकाच भोगलें तें तस्सो जाणा जालो ताचे विशान देवा मुखार देवाचें दर्शन देखतना ताका बघलें हांव मेळ्या वणटाचो मनीस आनी हांव कितें करूंक शकतलो एक प्रवादी जावन देव म्हाका आपयता पूण हांवें मेळ्या वणटाच्या मनशांनी देवाचें उतर कशें प्रगट करचें आमी जाणाव आमी मनशांक मोल बांदता कोणीय आमकां बूज सांगल्या वेळार आमी पयलें विचारचें सवाल तूं करताय गे सायबा या तूं करताय गे सायबीणी तूं जियेताय गे तशें ह्या विचारूंक धैर्य ना जाल्यार मोतीत आमी चिंता वो सांगता पूण हाका जियोंक जाता गे हे सवाल खंडी जावन इसाया प्रवादीक ताच्या दोळ्या आमकां उबें जालें पूण कितें घडलें आमी पळयता इसाया प्रवादी तो आपूण ताका अस्कत म्हूण भोगलें आपूण मेळ्या वणटाचो मनीस म्हूण भोगलें देवाच्या कामाक हांव ना पावूं म्हूण भोगलें तें भोगलें मात न्ही देवा कडेन उसारलें पर्यंत ताणें आनी देव कितें करता देव ताचें उणेपण काडच्या खातीर काडून उडोवच्या खातीर देव ताका एका जळच्या केंडान ताच्या वणटांक उज्यान दागून दवरता हाची कितें संकेत घे म्हळ्यार देवान ताका नितळ केलो देवान ताका पवित्र केलो
देवान ताका अभिषेक केलो. आमी जर आनीकी इल्ले पाटी वचोन तर जणच्या बोल्या लागीं देव मोइजेक दिश्टीक पडटा. आनी मोइजे एक मुखेली तरी पूण ताची फाटली जिणी पळोवंक गेल्यार तो इजिप्तांत तावन एक कुणीकन धांवून येयल्लो. आनी असल्या अपराधी जावन आसल्या मोइजेक देव ताका विसता आनी मोइजेक बगता आपूण ना पावो. तो म्हणटा सोम्या हें काम म्हजे वरवीं जायना. देव कितें सांगता, मोइजे भियेनाका, हांव आसां. हें करताय तूं न्ही, हांव तुजे मारीपात करतां. पळया भाव भयणीनो, देव ताचे सोवें आसता आसतना देव तो बळादीक आनी बळवंत जाता. आयचें दुसरें वाचप, सान पावलो आपल्याच जिविताचो अनुभव आज आमकां सांगता. आनी हें वाचप आमी आयकलें. ह्या वाचपांत आमी पळयलें सान पावलो कोरिंथकारांत बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, हांव एक ना पावो मनीस आसलो. हांव दमस्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक दगदुसो मनीस. आनी असले एका ना पावो जाल्ल्या मनशाक म्हाका देवान विसलो आनी ताणें म्हाका फावो केलो. ताणें म्हाका नितळ केलें. ताणें म्हाका सक्तेन भरलें. म्हज्या की हुशार कितलें की आसले, म्हज्या की बुद्दवंत कितलें की आसले, तरी पूण म्हाका पातक्याक उणेपण आसल्याक देवान विसलो आनी देवान म्हाका धर्मदूताची पदवी दिली म्हणटा सान पावलो. आनी आसात आमी जाणां दमास्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक दग दितलो मनीस हाका सोमी दिश्टीक पडटा. हो धरणीक शेवटता, थंयतान सोम्या कडेन तो उलयता, तुजी खुशी कितें कर म्हण तो समजता आनी सोम्याचो पाटलाव करता. पळया देव ताचे सोय मेळटना सान पावलो ती जाल्ली बदलावण. बाबा भयणीनो, हें देवाची एक विचित्र वाट. आनी आयच्या शुभ वार्तेक आमी येवया. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयलें जेजू ताच्या शिसांक सुरविल्ल्या दिसांनी ताच्या शिसां सांगाता वेता आनी शीस आसता तेन्ना थंयसर तो लोकांक शिकयता. शिकोवन जाल्या उपरांत तो कितें करता, शिसांक काण घेता, मसली धरूंक जाळां देवया म्हणटा. हें घडीत 2 लुकाच्या वांजेलांत आसा, तशेंच जुवांच्या वांजेलांत आसा. जुवांच्या वांजेलांत जिवंतपणा उपरांत तें दाखयता. तरी पूण आमकां गरजेचें बाबा भयणीनो, पळया तें घडीत जेजू म्हणटा, पेद्रो तुमची जाळां देवया. आनी पेद्रो कितें म्हणटा, सोम्या सगळी रात आमी मसली धरून पेसाडल्या, कांय मेळोंक ना, कांय मेळोंक ना. आनी जेजू म्हणटा, तुमची मसली धरून तुमची जाळां देवया. जुवांच्या वांजेलांत गेल्यार इल्लेशे व्यत्य आसा. थंयसर आमी पळयता जेजू थंयसर तांचे ती सरशी येता, कांय मसली मेळोना, आंगी म्हूण विचारता, ना सोम्या कांय मेळोना. तर आतां तुमचें जाळ उज्जे बगल्याक उडोवन पळया. कितें म्हणटा पेद्रू, सगळी रात मेळना. कित्याक पेद्रू आनी जेजू आमी समजून काण घेवया अंतर. पेद्रू एक पागी, पेद्रू प्रोफेशनल पागी, तो फिशरमॅन, अनुभवी. ह्या फिल्डांत ताका मस्तो अनुभव आशिल्लो. पूण जेजू एक सुतारी. प्रोफेशन आमी पळोवंक गेल्यार जेजू एक सुतारी. मास्ती दरसो अनुभव सुद्दां ताका ना. गंदा गाळी गोत्तिल्ला म्हणटात पळय आमी त्या रितीन कांय जेज गोत्तना ताका. तरी पूण जेजू म्हणटा, मस्ती वर फलाण्या जाग्यार मस्ती जाळ देवया, तुया तुमची जाळां देवया. आनी आमी पळयता आपोस्तल जेजूच्या उतराचेर पात येतात आनी जाळ देवयतात. रास रास मसली सांपडटा. आनी इतली मसली की दुसऱ्या दोनीच्यांक ते सांगता आपयतात. पेद्रूक बगलें, सोम्या हांव म्हजे सरशिल्लो पयसर हांव एक पातकी. कशें इसाया प्रवादीन म्हळें, सोम्या हांव मेळ्या वटसो मनीस. आनी हांगा पेद्रू म्हणटा, सोम्या हांव एक पातकी. असो पेद्रू पळया, कितें ताच्या जिवितांत ते पटी ताचे पातकी अस्कत काय दाखयल्ली. तरी पूण सोम्या तें कितलो बळादीक. बाबा भयणीनो, कितें देवाचें उतर आज आमकां लिसांव दिता, हें गरजेचें.
म्हाका आनी तुमकां जिविताक जोडी जाय जाल्यार लिसांव आयच्या देवाच्या उतरांत आमी दाराळ घेवंक जाय. पयल्या सुवातेर आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावसय. देव आमकां विसता. बाबा भयणीनो, आमकां सगळ्यांक जिवितांत दिल्ली एक जबाबदारी आसा. एक आवय, एक बापय, एक मिस्त्री, एक बिजनेसमॅन, या खंयचीय सांगूंक पुरो एक प्रोफेशन, आमी सकड एका एका जबाबदारेंत आसले मनीस. आनी आमच्या जबाबदारेंत आमकां भोगता सांग पुरो म्हजे वरवीं तें जायना. आनी आमी कोणी फावूय न्ही थोडे फावटी. एक आवय जावन भुरग्यांक सांगची इतलें धैर्य आमकां थोड्या आवयांक ना. थोड्या बापयांक आमकां भुरग्यांक बूज सांगचें तें धैर्य ना. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत तशें ना. एक धार्मीक मोडील जावन म्हाकाय तुमकां बुसय थोडी फावटी ना. कित्याक आमी असकर म्हळ्यार आमचें ती उणेंपण आसा मनशांनी. पूण बाबा भयणीनो, कितें म्हाका ती दिल्या जबाबदारी देवातावन येता. तुमची झाडां देवया, इजया वसो. देव आमकां नितळ करता. देव आमकां नेमता. देव आमकां पवित्र करता. देव आमकां तें फावो जायशें करता. हें आमी उडस दवरिचें. देवाची सखत आमचे ती गरजेची. आमचे स्थकी आमकां कांय करूंक जायना. पूण देवा समय आमी कितेंय करूंक शकता. देवा ती आमी बळवंत म्हणलें हें सत आमी वळखून काणगेचें. आनी आमच्या जिवितांत सोम्याच्या नांवान सर्व संगती करूंक आमी शिकचें. देखून आमी खंयचीय जावं दी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत कितें करताय भावा भयणी, तूं सोम्याच्या कुशे प्रमाणे कर. सोम्यात हांव समजणी जोड. सोम्याची खुशी कितें जाणा जा. सोम्याच्या उतराचेर फातये. तुमची झाडां देवया. देखून आमच्या जिवितांत हें जाताना देवा कडेन विचारूंक आमी शिकचें. देवाच्या उतराक आमी वचचें. पवित्र पुस्तक आमी काडचें. पवित्र पुस्तकान देव कितें आमकां संदेश दिता आमी समजून काणगेचें. आमकां जायते फावटी आमची थाळणी कितें म्हळ्यार म्हजी खुशी करची, म्हाका भोगता तें करचें, हांवें चिंतचें हांव बुदवंत, हांवें चिंतचें हांव हुशार, हांव सकट जाणार, म्हाका कोणी सांगची गरज ना. हें आमचें मनशाचें चिंता आपूं. पूण भावा भयणीनो, देवाच्या कामांत देवातय बळवंत जायचें जाल्यार आमी देवाची खुशी करीचे. देवातावन आमी जाणवाय जोडीचें. आनी देवाच्या वाटेन चल्ल्या जाल्यार, देवाच्या उतरां प्रमाणे चल्ल्या जाल्यार आमची जिवितांत पेद्रूच्या आनी शिसांच्या जाळांनी रास मासली सांपडले बरी आमी जिवितांत दाराळ तरान आमी यशस्वी जोडतल्या. देवाच्या कृपेन भरतल्या. आनी आमचें जिवीत सफळ जातलें. ही कृपा देवा कडेन आमी मागया. आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक आमी हर प्रयत्न करया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीकार रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक, आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भ समवलो, ओंकार मोरयेतां जल्मलो, पंच पिलाता कालताने कश्ट सोंसले, ताका गुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेंची आनी मेल्ल्यांची मुंज करूंक तो येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेत भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसाणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमची प्रार्थना आमी देवा थंय उबारुया. अस्कत मनशां आमी देवाच्या कृपेची आमकां गरज आसा ती आतां आमी देवा लागीं मागया. बापा, ह्या संवसारांत तुज्या आपोवण्या पाळो दिवन दैवीक प्रेरण दिवच्या पवी सभेच्या वडिलांक सदांच तांच्या आपोवण्यांक विश्वासी रावो जायसची कृपा दी म्हूण मागता. लोकांच्या सेवे खातीर चुनाई जाल्ल्या आमच्या देशाच्या मुखेल्यांच्या मती उजवाड दी. तांच्या आदीन दिलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा वापरून
आमच्या देशांत बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मदें पिडे शिडेन आनी हेर कश्टांत आसच्या सर्वांचेर बेसांव घाल. तांची पिडा शिडा गूण कर. तांची जतन घेतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या जिवितांत दैरसांडी नासतना उर्बेन जिणी जियोंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर संध्यांनी निस्वार्थी मनोभावान तांकां मेळिल्ल्या जिणयेंचे मिसां मारिफात फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी बरें शिकाप जोडून जिणेंत बरें मार्गदर्शन जोडून तुवें दिवच्या मिसावां सदांच आयती रावोंक तांकां तुज्या बळान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आयच्या काळार आनी आयच्या परिस्थितीन तुवें दिवच्या उल्या पाळोवन दिवन सदांच पेल्यांच्या गरजा पावचे उदार म्हूण आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, ही आमची कालती प्रार्थना आमी तुजे समोर दवरल्यांत. आमच्यो गरजो सर्व तूं जाणाय. आमी अस्कत मनशां तुजे विणे कांयच करूंक शकना, पूण तुज्या बळान, तुज्या कृपेन, तुज्या उतराच्या आदारान आमी सदांच जियोंक आनी कृपेन बळवून जावंक क्रिस्ती जिवितांत आमी बळादीक जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ए बापा. ओंड्या वायना सोमे भेटयता इजेली पाणून तो गे ये बापा. काणी को ये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ए बापा. वैना संगी भेटयता इजेली पाणून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणी मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिप देवान आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिप जीवन आमचे नंदन कर. या सत्पापासनी सदा समर्पी सर्वदा आमर तू करे बापा. या सत्पापा संगी अर्पितावीची पवित्र करे बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पी सर्वदा आमर तू करे बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिप जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिप जीवन
तुझे नंदन कर. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र बिछा अदवाक सरस्वत म्हणून घेव. मोगाळ बाप्पा आमच्या रसणारा वो उंडो आनी दाकांचो वायन बदलोन जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमची असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकी सासणाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तींचे जो क्रेस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वास व्हावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें धरयलाय. पूण मनशा तुज्या सारकेचो रचलोय आनी आख्या विची संवसाराचो अधिकार ताच्या हातान घालूय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायची आनी पदवेची दिसान दिसताना विजमितां वाकणू तुज्या रचने सुवे तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पोवे पोवे पोवी दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताकाचे. पूण सगळीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासतो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हे रगत पातकाचें मुखसाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करा. बावर तसो गोटो भरगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो काता. आनी हे काल्सिंतलें पियेता. तितले बोटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण पर करता.
बापा जेदूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणसो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी ओ जिवितसो बुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुझे आमकां येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आम समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भगवोन बापा पिटर पॉल आमचे गवडी बापा आनी सगळे यादकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणसो बरवसून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकोळट कर तांकां आनी तुजी इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमोर्य देवाचे माये संगती भाग्यवन तुजे ती सपती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व कंकाळी तुका मनवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां म्हणटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां ताच्या बोळान भरच्या खातीर देखून आमी दास वर्तान सर्गींच्या बापाक मोगान उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज Samkają, tudo que te sagrada, te são Almoçores por tua graça, samkandi, anem te suplear mokshita, tasham chilmut kambogus, anem ka talent prodinaka, unwaidan dinuam khaneva. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळटीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय Kider surki podvi आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक Amen. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमची सव्यास. एकामेकांक आमी शांती दिवया देवाची शेळी संसाराची पाप काटेले आमची काकोत देवाची शेळी संसाराची पाप काटेले आमची काकोत देवाचे शरीये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनांत भाग घेवंक आपयल्लीं हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
तुका सेवत्रिका येण्या तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता जीवो बोंडो तो जीवी दिवसो जीवित आमचे तो नंदन करसो सस्मित सुका ओरून पावसो सस्मित सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्या तुझ्या हावरा कोण आसा स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता सोम्या सदांय तूं आमकां पोसता नितळ उदकां तूं नादोस करता पांचव्या सरोवाक व्हरून पायता जिणी सुपोळ करता सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्या तुझ्या हावरा कोण आसा स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता उण्या रूपार तुका आमी सेवता तुझे सारके जावंका शेता निरंतरी तुझी सेवा करता सुची सेवा करता सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्या तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्या तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा या उंड्यांतनी एक कालसिंद तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजो समय आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सडवणे खातीर सफळ कर वस जावं आमचो संतोश या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सावे आसो सर्पद्वेधार्थे बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सांजाळा तुझी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका बरो आशेता पागी मनशाचो सोमिया
공하시다 들고서 말다 틱도 티시다 던산 벌레디 눈에 따야디 사시기 와우라리 세단 소미아차 바기 세기차 소미야 하웨다 solo तुझे संगी आई को आशिता termoso pada Bukal puta soe ang buwan mori आशीर्वादी आका भाग्यवान कृपसेची कृपे निवारण काम चिदवान चाहते स्वयं में बाबा चैनी पुत्र चैनी पवित्र आत्मा चैनी आमीन